अंतरिक्ष अप अप अँड अवे हे प्रोग्रामात सगळ्यांक येवकार. पृथ्वीचो एक सगळ्यान लागचो आमचो शेजारी चंद्र. पूण चंद्र कितलो कॉम्प्लिकेटेड, कितलीं वर्सां जालीं, शेकड्यांनी वर्सां आमचे पुर्वज आशिल्ले तांणी चंद्राची गती, मुवमेंट्स, पोजिशन्स हे सोदून काडपाचे प्रयत्न केले, हे प्रेडिक्ट करपाचे प्रयत्न केले. चंद्राची प्रेडिक्शन करप इज व्हेरी व्हेरी डिफिकल्ट, कॉम्प्लिकेटेड, सामको कॉम्प्लिकेटेड. चंद्र मातशेंशें सोंपें करया आज. चंद्र कसो मूव जाता आनी आमी तो एक बरो एक एंटरटेनिंगली आमी तो कसो शिकूंक शकतात, एक ल्हानसो प्रयोग आज करया. तुमी जर ऑलरेडी हे स्कुलान शिकुना जाल्यार तुमकां हे खूब युजफूल जातलें, बिकॉज हे सिलेबसान आसा. आनी तुमी जर ऑलरेडी शिकले तुमकां एक रिविजन जातलें. टिचर्स जर आसा प्रोग्राम पळोवणारे जाल्यार तुमीय बी नोट करात. तुमच्या स्टुडंट्सांक एस्ट्रॉनॉमी इजी करपाक हे प्रोजेक्ट्स तुमकां हेल्प जातले. आनी पेरंट्स तुमीय बी नोट करात की सुटयेन भितर तुमच्या भुरग्यांक घेवन तुमी तांकां कितें तरी बरी सायन्स शिकोवंक शकतले. सो आमी सुरू करया आयचो एपिसोड. मुनाचे पोजिशन्स आमी कशें अंडरस्टँड करूं शकतात आनी थोडेशे प्रॅक्टिकल डेमॉन्स्ट्रेशन्स कशें करूंक शकतात ते पळोवया. करपाचें कितें, व्हेरी सिंपल. डेली मून पळोवपाचो. अमाशेच्यान सुरू करपाचें. दिवाळी अमाशे दिसा येता. अमास म्हणजे तुमकां चंद्र दिश्टी पडचो ना. एक सिंपल पयली प्लेन पेपर घेवपाचो सगळ्यांनी आनी एक कितें तरी एक रावंड ऑब्जेक्ट, एक सिंपल लीड, एक झाकण हांवें घेतला, धापणें घेतला आनी ताजेन तुमी अशें विथ पेन्सील हांगा सर्कल्स मार्क करात. कितले सर्कल्स? 30 सर्कल्स. 30 सर्कल तुमकां अशें रावंड हांगा पेपराचेर मार्क करून दवरचें पडटलें. डेली चंद्र पळोवपाचो आनी दिसता तितलो चंद्र हांगा मार्क करपाचो. डेट आनी टायमूय बी थंय बरयात, खूब तुमकां युजफूल जातलें. आतां हांगा केलां हांवें सप्टेंबर म्हयन्यान सुरू केल्लें. 13 सप्टेंबर 12 तारखेक अमास आशिल्ली. 13 तारखेच्यान ऑब्जर्वेशन करपाक सुरू केल्लें. सो इल्लोसो म्हाका चंद्र दिसलो हांगा, इतलो कमी. सो इल्लोसो चंद्र दिसलो. सो हो चंद्र हांवें हांगा मार्क केला आनी ब्लॅक लायन्स म्हणजे काळोख आसा. नेक्स्ट डे मातसो चड दिसलो, सो तोय मार्क केला. आनी अशें करीत करीत तुमकां कळटलें की चड 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 धवे म्हणजे दिसता तो चंद्र आनी काळे म्हणजे दिसना तो भाग. स्लोली चंद्र वाडूंक लागता, वाडटा, पुनव पर्यंत फूल जाता आनी अमाशेक मागीर कमी कमी जावन ना जाता. सो आतां हें तुमी जर ऑब्जर्वेशन करतले जाल्यार कितें करचें पडटलें? चंद्राचे हे फेजीस 30 दीस किंवा 27 दीस लागता चंद्राक फूल फेजीस दाखोवपाक. पूण हे सगळे फेजीस तुमकां एका जाग्यार दिसचे ना, एका टायमार दिसचे ना. चंद्र एकाच जाग्यार सदां आसचो ना, तो चेंज जायत रावतलो, तो फाटीं फाटीं वचत रावतलो आनी टायमूय बी ताचो चेंज जातलो. आनी हे फेजीस आमी हे सगळे जर 27 किंवा 30 फेजीस तुमी पळयले जाल्यार तुमकां खरें प्रायज दिवपाक जाय, बिकॉज हे सगळे फेजीस हे पळोवपाक खूब प्रयत्न करचे पडटा. इतलो सोंपो मून सद्दां आमकां दिसता चंद्र, पूण तो आमी फूल म्हयन्यान 1 म्हयनो जर ऑब्जर्व करतले जाल्यार प्रयत्न करून तो ऑब्जर्व करचो पडटा. सदां तो तेच टायमार तेच जाग्यार दिश्टी पडना. सो अशें कित्याक जाता? चंद्र इतलो कॉम्प्लिकेटेड कित्याक वागता? तातूंत खूब एस्ट्रॉनॉमी, खूब जॉग्राफी आनी थोडीशी जॉमेट्री आसा. आनी आज हांव हांगा आसा पब्लीक एस्ट्रॉनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी, जुंता हावस, पणजे हांगा टेर्रासाचेर ऑब्जर्वेटरीन आसा. आनी असले आमचे प्रॉब्लेम्स, एस्ट्रॉनॉमीचे जेन्ना आमचे प्रॉब्लेम्स असतात, एस्ट्रॉनॉमी शिकपाची आसता, नवी नवी डेटा कलेक्ट करपाची आसता, तेन्ना सदां आमच्या प्रोग्रामान आमकां येवन हेल्प करतात तुमचे वळखीचेच विदेश खांडेपारकर म्हजे बरोबर आसात. विदेश, वेलकम बॅक टू द शो. कितेंय प्रॉब्लेम आसा तेन्ना विदेश सदां येता. आजूय विदेश खूब प्रॉब्लेम आसा. मुनाचे फेजीस कशे जाता? टिचर्स सुद्दां एक एकदां कन्फ्यूज जातात. ते म्हणटात की मुनाचे शॅडोज किंवा मुनाचो आमकां सगळो भाग दिसना, अशें मिसकन्सेप्शन्स आसा. सो वॉट एक्झॅक्टली आर द फेजीस ऑफ द मून हे आमकां मातशें एक्सप्लेन कर पळोवया. हे आतां आमी एक ल्हानसो बॉल घेवन ताका आमी मून म्हणून धरया. वो सिंपल टेबल टेनीस बॉल. हय. ओके. तो अर्दो काळो कित्याक केला तुवें? दाखोवपाक एक काळो कसो उरता एका सायडीन तो. बरें. सो आनी आमची अर्थ आसा आनी ह्या डायरेक्शन आमचो सूर्य आसा. तो सूर्य हांगा सारको फुडें आसा, इस्टाक सूर्य आसा, अर्थ हांगा आसा. आतां मून आमचो अर्था भोंवती फिरतलो. ओके. सो कशें जाता मुवमेंट? सो आतां जर आमी हे पोजिशन धरले, हांगा आमची इंडिया आसा हांगासर, सारकी गोवा धरया. गोवा धरया आनी गोवाच्या फुडें असो आतां वयर असो मून आसा. म्हणजे हांगा अर्थ आसा, मून आसा आनी सूर्य आसा, एका लायनीर आसा. एका लायनीन आसा. ओके. ओके. सो आतां हो हांगा गोवा आसा, हांगा सूर्य आसा आनी अर्दो चंद्राचो पार्ट जो आसा तो लायटेड आसा आनी अर्द्या सायडीन लायट ना. सो आमकां हो काळोख दिसता. सो अमास. Why does the moon change shape? We all know that the moon is a sphere, so why doesn't it appear spherical all the time?
Before looking at the answer to this, we need to consider how the moon, the sun, and the earth are connected. The moon rotates around the earth. The moon takes approximately 27.3 days to complete one orbit of the earth. The earth rotates around the sun. The earth takes approximately 365.24 days to complete one orbit of the sun. As the moon orbits the earth in this way, only one half of its surface is always illuminated by the sun. And generally, it's only this illuminated half of the moon that's visible to us. आता थोड्या दिसान एक नेक्स्ट डे एक 2 दिसान आमी पळयलें ओके फूल अर्थ एक रोटेट जाली आमी फूल गोवाक एक रोटेट करूया ओके गोवा हांगा फूल रोटेट जाली पूण जेन्ना गोवा परत हेच जाग्यार येता तेन्ना चंद्र हांगा नासता आज जर 7 चंद्र तुका दिसलो आकाशान भितर 7 तुका हांगा दिसलो फाल्यां 7 तुका थंय तो दिसना ते कित्याक सो 54-55 मिनिट्स डिले जाता Okay. म्हणजे आता एक राउंड आमी जेन्ना हांगा मारलो चंद्र जसो पृथ्वी भोंवती वयता आनी एक सर्कल कंप्लीट करपाक ताका 27 डेज लागता सो 27 डेज एक सर्कल 360 डिग्री कंप्लीट करपाक म्हणजे पर डे अराउंड 13 डिग्री तरी मूव जाता सो एक आताचो एक डे जालो एक सर्कल जाले म्हणटकीच मूव 13 डिग्री फुडें येयलो मून फुडें गेला ओके दिस इज द सिक्रेट सो मून कसो मूव जाता आनी फेजीस कितें हें एक्सप्लेन करता हय सो आतां आमी पळयलें की ह्या पोजिशनाचेर हांगासर जेन्ना सूर्य सारको एका सायडीन आनी पृथ्वी एका सायडीन न्यू मून जाता ओके आता एक दीस आमी एक रोटेशन मारलें रोटेट एक दीस जालो आनी फाटी सांगल्या प्रमाणे मून मातसो फुडें गेलो ओके सो आता ह्या हितून सारको म्हाका हांगच्यान दिसता की इल्लोसो भाग दिसता मुनाचे आनी आमचे पृथ्वीचे जे एंगल आसा आनी सनाचे ते मातशे चेंज जाता आनी तेका लागून आमकां जो लायटेड पार्ट आसा तेजो इल्लोसो भाग दिसता तो क्रेसेंट जो आमी म्हणटात आता आमी हांगा गेले लायटेड आसा ताजो आमकां एक आमी फुडें पावले आता चंद्र पृथ्वी आनी सूर्याच्या मदीं एक्झॅक्ट 90 डिग्री एंगल आसा सो आता आमकां लायटेड पार्टाचो अर्दो दिसता आनी अर्दो डार्क पार्ट सो आमकां आमी हेका म्हणटा क्वार्टर मून म्हणजे हाफ सारको अर्दो दिसता हय हो आता अर्द्यापेक्षा आता अर्द्याक लागीं पावलो हेका म्हणटात आमी वॅक्सिंग मून तो आता वाडत वयता इल्लो इल्लो ओके वॅक्सिंग आनी वेनिंग म्हणल्यार कितें अमास जावन जेन्ना चंद्र जो क्रेसंट पयली क्रेसंट दिसता आनी तो इल्लो इल्लो वाडत वयता तेका म्हणटा आमी वॅक्सिंग फेज म्हणजे तो वाडत वयता म्हणजे अमाशेच्यान पुनवे पर्यंत चंद्र वॅक्सिंग आसता आनी पुनवेच्यान अमास पर्यंत कितें आसता वेनिंग वेनिंग म्हणजे कमी जाता ओके सो हे पोजिशन्स आणि आता सारको आनी एक क्वेश्चन आसा तुजे कडेन सन सारको हांगा आमचो सन असो आसा अर्थ आसा आनी हांगा एंगल आसा तेन्ना आमकां सारको हाफ दिसता ओके पूण आमी ताका हाफ म्हणनात आमी ताका क्वॉर्टर म्हणटात कित्याक कारण आमी फाटले सांगला जाता की चंद्राचो आमकां सदांच अर्दो भाग दिसता ओके कंप्लीट चंद्र आमकां केन्नाच दिसना आमी म्हणटा फूल मून पूण फूल मून म्हणल्यार आमकां एक अर्ध दिसता चंद्राचे जी एक भाग लायटेड जी आसता चंद्राची ती दिसता आनी जेन्ना चंद्र पृथ्वी आनी सूर्य 90 डिग्री एंगलाचेर येता जशें आतां ह्या पोजिशनाचेर हांवें धरलेलें आसा सूर्य अर्थ आनी चंद्र आतां ह्या पोजिशनाचेर चंद्राची ही बाजू जी आसा जी सूर्याक फुडें करता हांगा सगळी लायट पडलेली आसता पूण आमी जेन्ना पृथ्वी वयल्यान पळयता तेन्ना आमकां अर्दी लायटेड बाजू आनी अर्दी काळखाची बाजू एक्चुअली हो प्रश्न म्हाका एक सायन्स टिचरीन विचारलेलो ती म्हाका विचारताली की आमी जेन्ना हाफ मून पळयतात म्हणजे हो हाफ मून पळयतात पूण आमी ते हाफ मुनाचे एक्चुअल सायंटिफीक नेम इज क्वॉर्टर मून सो एक्चुअली हाफ मुनाक आमी क्वॉर्टर कित्याक म्हणटात सो इट इज द क्वॉर्टर ऑफ द लायटेड पार्ट येस the quarter of the lighted half of the already half lighted part okay so अर्ध्याचो अर्धो 1/4 क्वार्टर जालो ओके आता चंद्र सूर्याच्या ऑपोजिट डायरेक्शनान येलो हांगा गोवा पृथ्वी सारकी मध्ये आयली आता पृथ्वी सारकी मध्ये येयली आणि आता एंटायर अर्धो पार्ट लायटेड आसा तो आमकां दिसता सो हो जालो आमचो फूल मून पुनव ओके सो फूल लायटेड पार्ट जे काळोख आसा तो आमकां दिश्टीच पडना ओके सो दिस इज फूल मून आता हो वॅक्सिंग गिबस आता पुनव जावन फुडें येयलो आता आमकां लायटेड पार्टाचो चड पार्ट आनी इल्लोसो डार्क पार्ट दिसता सो हेका म्हणटा गिबस मून एक्चुअली सारको दिसता म्हाका दिसता विदेश असो सिंपल मॉडेल केलें जाल्यार टिचरींक बरें पडटलें एक्सप्लेन करपाक फेजीस ऑफ द मून म्हाका टायम वेगळे वेगळे मेळ्ळे एवरी डे टायम वाडत आसा सो हे चार्ट 13 तारखेक अमास आशिल्ली सो एक्सप्लेन करूं शकतात कशें जालें तें कितलो टायम वाडलो तो हय आता कितें जाता की चंद्र ह्या पोजिशनाचेर आसा पृथ्वीन एक रोटेशन मारलें एक रोटेशन पृथ्वीचें जाता म्हणल्यार चंद्र 13 डिग्री फुडें येयलो आता हे
13 डिग्री फुडें येयल्ल्या कारणान आमकां चंद्र आयज जे तुमी आयज ज्या जाग्यार पळयला त्याच जाग्यार फाल्यां दिसचो ना. त्या जाग्यार परतो दिसपाक जाय जाल्यार पृथ्वीक आनीक मातशें रोटेशन करचें पडलें. 55 मिनिट्स पृथ्वी फुडें वचपाक जाय. सो 55 मिनिट्स पृथ्वी फुडें गेली ओके वेस्ट टू ईस्ट ओके. जाल्यार आमकां चंद्र मागीर सारको दिसतलो. ओके सो विदेश एक कॉम्प्लिकेशन आसा. 13 तारखेक सप्टेंबराच्या म्हाका संक अमाशे उपराचो पयलो चंद्र दिसला. पण तशें करून करून 55 मिनिट्स एड करून करून मागीर 19 तारखेक तो 11:30 दिसलो आनी 23rd तो 3 दिसलो रातचो. सो हे जर चार्ट मार्क करपाक जाय जाल्यार आमच्या दर्शकांनी आमची जी भुरगीं प्रोजेक्ट करता तांणी कशें करचें पडटलें, कशें जाग्यार रावचें पडटलें सांग म्हाका. एक म्हयनो सबन आतां जेन्ना पुनव आसता तेन्ना तो 7 पर्यंत चंद्र रायज जाता पुनवेक. सो इल्लो इल्लो तो डिले जायत वयता. सो मागीर अरावंड 15 दीस जाले म्हणटकीर तो मागीर लेट नायट येवंक जाता. म्हणजे 2-3 उठून त्या टायमार उठून पळोवपाचें तयारी दवरची पडटली. सो 3 उठचें पडटा, 4 उठचें पडटा, एवरीडे एक वर लेट उठचें पडटलें. सो अलार्म लावन उठचें पडटलें आनी हें मार्क करचें पडटलें. आनी एक क्वेश्चन आशिल्लें, आमी लुनार मंथ्स म्हणटात पळय, आमी लुनार मंथ्स कॅलेंडर करतात. मुस्लीम कॅलेंडर बी लुनार आसा, तातूंत 30 दीस आसता. पूण चंद्राक एक्चुअली सगळे फेजीस करपाक एप्रॉक्सिमेटली 27 डेसूच लागतात. सो हे 27 आनी 30 डेसाचें कितें गणीत आसा? आमी म्हणटा की चंद्र पृथ्वी भोंवती फिरता सर्क्युलर हितून. पण एक्चुअली पळोवंक जाल्यार तशी हें ना तें. जर पृथ्वी भोंवती चंद्र फिरतालो जाल्यार पृथ्वी कितें आसा सुर्या भोंवती एक वर्सान एक सर्कल कंप्लीट करता 365 दिसान. आतां पृथ्वी जर फुडें गेली जाल्यार चंद्राचें कितें जातलें? म्हणजे चंद्र फाटी चंद्र उरतलो. पृथ्वीच्या गोल गोल फिरता तशें पृथ्वी फुडें फुडें वचत आसा. हय. जर चंद्र हाचो गोल गोल फिरत आसा आनी पृथ्वी जर मातशी फुडें गेली जाल्यार चंद्र शांत. कळ्ळें. सो हांगा जर अशें फूल सर्कल करून चंद्र हांगा पावलो बरोबर पृथ्वी फुडें पावली सो चंद्र फाटी उरलो. चंद्र फाटी उरतलो. ओके. सो हाजे हे कशें एडजस्ट जाता? हे जो लेग जो जाता पृथ्वीचे जे पृथ्वी फुडें वयता सो तेका कॅच करपाक ते 3 दीस मुनांक लागता. ओके. त्या पोझिशनाचेर परतो पावपाक चंद्र तेका आनीक 3 दीस लागता. सो आतां हे जे आमी मंथ कॅल्क्युलेट करता विथ रिस्पेक्ट टू मून हेका म्हणटा सायनोडीक मंथ. सायनोडीक मंथ. ओके. सायनोडीक मंथ म्हणजे मुनाचे मुवमेंट अराउंड द अर्थ. The proportion of the illuminated half of the moon visible to us varies from 100%, the full moon, to 0%, the new moon. The appearance of the moon is categorized into 8 phases called lunar phases. These phases are determined by the relative positions of the moon, the earth, and the sun. Phase 1 is called the new moon. In this phase, none of the illuminated half of the moon is visible to us on Earth. Phase 2 is called the waxing crescent moon. Phase 3 is called the first quarter moon. Phase 4, the waxing gibbous moon. Phase 5 is called the full moon. At this point, 100% of the illuminated half of the moon is visible to us. Phase 6 is called the waning gibbous moon. Phase 7, the last quarter moon. Phase 8, the final phase, is called the waning crescent moon. This is the last phase before the next new moon.